हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदा काळचो देव आसा, तो सोबीत देव आसा आनी ताचें जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा, हर एक वेळार, कित्याक आमी सोबीत आसा. आमेन. ते देवाक ह्या वेळार वाखाणी. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार अन्य भाशेन देवाक दिन वाचुया. लेगो ब्राझीन तारामा सोब्रहीना माराही रबा सेकेत रमा सोब्रहीना लेगो बाझीन तारामा शहा रबा सेके रमा कियो रोबो जेना रहिला. ओ ग्लोरिया, महिमा, स्तुती आणि आराधना वाखाणी आमच्या देवाक, जिव्या देवाक स्तुती आणि गौरव, मान आणि सन्मान दिवया. मोगाच्या भाव भयणांनो, पयात परतून देवान आमकां एकठांय केलें आनी ताका वाखाणूंक, ताका दिन वाचूंक आमचो देव सोबीत आसा. मोगाच्या भाव सोबीत आसा आनी पयात तो बरो आसा आनी आपल्या बऱ्या भांडारांतले बरें तेंच तो आमकां दिता आनी तो आमच्या सांगाताक आसा. हें सदांच मतीन दवरात. आयज ह्या संवसारांतलीं मनशां तुज्या आनी म्हाज्या सांगाताना आसात, पूण आमचो जिवो देव आमच्या सांगात आसा. पयात जुवांवाची पयली चीट, पयलो विस्वर आनी पयली ओळ आमकां सांगता, जिविताच्या शब्दा विशीं संदेश. तो आरंभाक थाव नासलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगाटल्या, ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, हूंय भाग्यांचो कोणाची खबर करता? कोण आसा तो जिविताचो शब्द? कोण आसा तो जिविताचो शब्द जो आरंभात थाव नासलो, जो सुरवातीच्या आदी पासून आसलो आनी भाग्यांचो म्हणटा आमी ताका आयकला, आमी ताका आमच्या दोळ्यांनी देखला, आमी ताका पळोवन मुरगाटल्या आनी आमी ताका सांसपिला, हातांनी ताका स्पर्श केला, सांसपिला. कोण आसा तो शब्द आनी कोण आसा तो? पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्यो शब्द जो जिविताचो आसा तो शब्दच म्हटल्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. भगीन जुवांव ह्या वेळार आमकां सांगता तो जिवो जेजू क्रिस्त, तो जिवो शब्द, जिविताचो शब्द. भाग्यांचो म्हणटा आमी ताका आयकला, आमी ताका पळयला, आमी ताका आमच्या हातांनी सांसपिला. पळयात आयज आमी हेवशीन तेवशीन भोंवता जेजूक सोदूंक, पूण ह्यो जिविताचो शब्द ह्या पवित्र पुस्तकांनी आसा. तो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र पुस्तकान आसा. ज्या ज्या वेळार ही उतरां तूं वाचताय, तूं तुज्या जिव्या जेजूक वाचताय, ऐकताय, तू जिव्या जेजूक ऐकताय, ताका स्पर्श करताय, रिस्पेक्ट दिवया, मान दिवया ह्या उतरांक, कित्याक हो जिविताचो शब्द आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आसा आनी तो आमच्या जिवितान आसतना आमकां कांयच उणें आसचें ना. ओ हालेलुया, केन्नाच कांय कमी आसची ना, नेवर, केन्नाच ना. ओ हालेलुया, थँक यू फादर. ओ हालेलुया. Ooh.
re 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 re. Era bashandara base re 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 barahira base ke. Lego bazara base heria la 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 andere. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदा काळचो देव आसा, ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर सांगता, जो कोण देवा सांगाताक रावता वा जो कोण देवा सांगाताक आसता तो देवाचो आसा. आमेन. तो देवाचो आसा. पळयात, जर बायबल तुमी वाचतात जाल्यार थंय 2 भाशेचे लोकां आमकां दाखयतात. एक लोकां जी देवाचेर विश्वास ठेयतात आनी दुसरी लोकां जी देवाचेर विश्वास ठेयनात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचेर विश्वास ठेवणे म्हटल्यार कितें? पयले सुवातेचेर देवाचेर विश्वास ठेवणे, देवाचेर भावार्थ ठेवणे म्हटल्यार पयलो तेचो मोग करणे. आमेन. कित्याक जे आतां काय तुमकां खंयच्या वस्तूचो जर मोग ना तर तुमकां भावार्थूय तुमी त्या वस्तूचेर ठेवूंक शकनात ना. आमेन. सो पयलो म्हत्वाचो आसता खंयचेय मनशाचो वा खंयच्याय व्यक्तीचो तुमी मोग करूंक जाय आनी उपरांत भावार्थ ठेवूंक जाय. आमेन. उपरांत भावार्थ ठेवूंक जाय. पळयात, जिवितांत चलतना आमी वेगवेगळ्या वस्तूंचेर भावार्थ दवरता, वेगवेगळ्या वस्तूंचेर भावार्थ दवरता, वेगवेगळ्या वस्तूंचेर आमी पाती येता. पूण सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तूं भावार्थ ठेयताय. ओके, तूं भावार्थ ठेयताय, त्या भावार्थान तुजो मोग आसणें खूब गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. जर तूं भावार्थ खंयच्याय वस्तूचेर ठेयताय जाल्यार त्या वस्तूक तुमी मोग करणें खूब गरजेचें आसा. जायतीं जाणां आमी भावार्थ ठेयता पूण त्या भावार्थान आमकां मोगूच दिश्टी पडना, मोगूच दिश्टी पडना. पळया, ज्या वेळार देवाचें उतरान आमी पळयता जाल्यार जर शतपती चाकर ज्या वेळार जेजू क्रिस्ता लागीं येता आनी जेजू क्रिस्ता लागीं येवन तो शतपती चाकर सांगता, गुरुजी म्हज्या चाकराक बरें ना. कितें म्हणटा? गुरुजी म्हज्या चाकराक बरें ना. सो थंय मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 8 ते देवाचें उतर सांगता, हांव येता आनी तेका बरो करता. ओके. सो खंय कितें तरी एक वस्तू लिपल्या ती म्हटल्यार त्या चाकराचें डिक्लेरेशन. तेणी कितें केलें? तेणी कितें म्हटलें? तूं येवं नाकाय पूण तुजें उतर एक उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. कित्याक हांव जर एका चाकराक सांगता थंय वच आनी तो तसो थंय वयता, ताका सांगता खंय ये, तसो तो येता, तसोच म्हाका भावार्थ आसा, जर तूं उलयलाय जाल्यार म्हजो चाकर बरो जातलो. आमेन. आतां ह्या भावार्थाक थोड्यांका दिसता ह्या भावार्थाक तेच्या भावार्थाक लागून तो बरो जाला. ओके. थोड्यांका दिसता तेच्या भावार्थाक लागून, पूण भावार्थाक लागून तो बरो जालाच, पूण तेका त्या चाकराचो मोग आसलो म्हणून तो आनीक बरो जाला. आमेन. पळयात कितें सांगता, सजमन घेयात, जर ते इतके चाकर असले पूण इतके चाकरां मध्ये जर त्याचो मोगूच करना जालो जाल्यार तो देवाला जेजू क्रिस्ता लागीं येवचोच नसलो. आमेन. तो ताका सोडून दितालो. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, त्या चाकराक, त्या शतपती चाकराक त्या चाकराचो मोग आसलो. आमेन. आनी तो ताका हिलींग मेळच्या पासत जेजू क्रिस्ता लागलो आनी जेजू क्रिस्तान ताका सांगलें, हांव येता आनी तुका बरो करता. तो कितें फक्त तूं उलय. कित्याक जाणा, ताका जाणा आसलें हांव येयला तो त्या भुरग्याच्या मोगा पासून आनी म्हजो फेथ हांव ज्या वेळार काम करता ऑटोमॅटीक तें हिलींग येता. आमेन. ऑटोमॅटीक तें हिलींग येता. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, आमच्या जिवितांत सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तो म्हटल्यार मोग. पळयात, जायते फावटी आमी भावार्थ दवरता, आमकां आमकां आमच्या लायफान मेवतली, पूण भावार्थाच्या फाटल्यान तुमकां त्या वस्तूचो मोग आसूंक जाय. भावार्थाच्या फाटल्यान तुमकां त्या वस्तूचो संपूर्ण कांय मोग आसूंक जाय. आमेन.
हालेलुया. आनी हेंच म्हत्वाचें आसा. पळयात, जर देवाच्या उतरान जर सांगूंक गेलो जाल्यार बायबल क्लियर म्हणटा मोग भावार्थ आनी बरवासो, आनी ह्या सगळ्यान परस अदीक आसा तो मोग. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमच्या जिवितान जर मोग ना जाल्यार तुमचो भावार्थूय कांय कामाचो ना. आमेन. कित्याक भावार्था परस मोग व्हरतो आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. भावार्था परस भावार्थ तूं ठेवूंक शकताय, मोग तूं दाखोवंक शकताय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थ तूं खंयच्या वस्तूचेर ठेवूंक शकताय, मोग तूं दाखोवंक शकताय, मोग तूं दिवंक शकताय. आमेन. आनी ह्या मोगा वरवीं तुमच्या फुडल्या मनशाचो भावार्थ वाडटा. आमेन. तूं जर त्या मनशाक जर मोग दिताय जाल्यार तर ऑटोमॅटीक तेचो भावार्थ वाडटा. आमेन. सो म्हत्वाचें आजचें देवाचें उतर, कित्याक आमी धाकटुल्या वस्तूंचेर विश्वासी रावंक जाय आनी आमी त्या मनशाक मोग दिवंक जाय. पळय, हांव तुमकां परतून एक पावट उगडास करून दिता. ते शतपती चाकरान आपल्या चाकरांचो मोग केल्लो आनी त्या चाकराचो मोग केलो म्हणून तो थंय येयलो. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा तो 100 जाणांचो लिडर आसलो. एक चाकर मेल्यार वा एक चाकर ताका कितें जाता जाल्यार कांय फरक पडटलो नासलो, पूण ताका त्या चाकरांचो मोग आसलो. म्हणून तो थंय येयलो आनी म्हणूंक लागलो, गुरुजी म्हजो चाकर आरेन वळवता, पॅरलायसीस जाला, सो तूं ये आनी ताका बरो कर. सो त्याच वेळार तो कितें म्हणटा, हांव येता आनी ताका बरो करता. सो थंय कितें म्हणटा, तूं येनाकाय पूण एक उतार उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. कित्याक तूं मोगान येयलेलो आनी तो भावार्थ दवरी आसलो, त्या उतरा वरवीं कार्य जातलें. आमेन. सो इम्पॉर्टंट, भावार्थ दवरुच्या आदी त्या वस्तूचो मोग करूंक शिकात, ती वस्तू तुमच्या लागीं हाडूंक शिकात मोगा वरवीं, आनी ऑटोमॅटीक भावार्थ ती कार्य करतलो. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून ते वेळा पासून ते उतरान पासून तुजी उतर आसा आशिल्ली जिविताची, जेका सजमाता तो आपलें जिवीत बदलता, जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता सदां सदां खा. आमेन.